नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन ब्रिटनात घुसतल्यांक दीस सोंपेना, पद्दत बंद करची ब्रिटीश खासदाराची मागणी. यूके सरकार सांगतलो पुर्तुगालाक पुर्तुगीज पासपोर्टवाले हजारांनी गोंयकार ब्रिटनात. इसिसाच्या नांवान पर्रीकाराक धमकी. गोंयांत हे फुडें झेड सेक्युरिटी पुलिसांनी सेक्युरिटी कोड बदलले, मात पर्रीकाराक पडिल्लेच ना, कोड घाले वाऱ्यार. पळयात रिपोर्ट. गोवा फॉरवर्ड नवो प्रादेशीक पक्ष लॉन्च. 1 फेब्रुवारीच्यान पक्षाचे वांगडी करूंक सुरवात. बीजेपी सरकारा आड गोंयभर मोहीम. बीजेपीक देवोंक कोणाकडेनय हात मिळवण्याची तयारी. हार्मोनियम वादक पंडित तुळशीदास बोरकाराक पद्मश्री पुरस्कार. 81 वर्साचो बोरकार मूळ बोरयेचो, मात अंदू एकल्याय गोंयच्या पुलिसाक राष्ट्रपती मेडल ना. फायल अडकली सचिवालयांत. मावशी झरम्या दाबे कोपाड्ड्या सावन 10व्या पावलो माकडटाप. दुयेतीचो आंकडो 40चेर. भलायकी मंत्री म्हणटा वाशिनात 2 दिसांत येतली. सरकार काडटा उपाय. खबरो विस्तारात. पुर्तुगेज पासपोर्ट आणि नागरिकत्व वापरून ब्रिटनात घुसपी गोंयकारांक आता दीस सोंपेना. ही पद्दत बंद करची म्हूण ब्रिटन पुर्तुगालाक सांगपाचो आसा. पुर्तुगालाची गेटवे वापरून हजारांनी गोंयकार बेकायदेशीर पद्दतीन ब्रिटनाक वतात. पुर्तुगेज कायद्या प्रमाण 1961 वर्सा पयलीं जल्माक आयिल्ले गोंयकार तांची भुरगीं पुर्तुगेज पासपोर्टाक अर्ज करपाक शकता. 3000 गोंयकारां सयत 20,000 भारतीयांनी बेकायदेशीरपणान पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळयला. पुर्तुगेज पासपोर्टा खातीर दर वर्सा हजारांनी गोंयकार भारतीय नागरिकत्व सोडटात. चडशे लोक पुर्तुगालांत पांय सुद्दां दवरिनात. ते ब्रिटनाक वचपाक तो पासपोर्ट वापरतात. पुर्तुगेज नागरिकत्व कायद्या प्रमाण 19 डिसेंबर 1961 पयलीं गोंयांत जल्माक आयिल्ले गोंयकार लिस्बनांत आपलो जल्म नोंद करून पुर्तुगेज नागरिकत्व घेवंक शकता. तांच्यो 3 पिळग्योय पुर्तुगेज नागरिकत्व घेवंक शकता. भारतीय नागरिकत्व सोडून पुर्तुगालाक जल्म नोंद करून थंयचे नागरिकत्व आनी पासपोर्ट घेवन ब्रिटनाक बेकायदेशीरपणान वचपाक भारतीयांची आनी चड करून गोंयकारांची हालीं खूबच गर्दी पडटा. हजारांनी भारतीय ही इमिग्रेशन पद्दत वापरून ब्रिटनात घुसल्यात. आतां हो पर्याय बंद करचो म्हूण ब्रिटनान पुर्तुगाला कडेन मागला. ही पद्दत बंद करची म्हूण पुर्तुगालाचेर दबाव हाडचो म्हूण यूकेच्या खासदारांनी ब्रिटीश प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमेरुना कडेन मागला. सुमार 20,000 भारतीयांनी पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतला आनी पुर्तुगालाक पांय दवरिनासतना ते ब्रिटनात गेल्यात. बनावट डॉक्युमेंट दिवपी कितल्योशोच टोळयो आसात. लिस्बन, लंडन आनी लिचेस्टर शारांनी ह्या गँगाचो कारबार चलता. बनावट डॉक्युमेंटाचेर ते कोट्यांनी जोडटात. ब्रिटन सरकार ह्या प्रकरणाची चवकशी करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या जिवाक धोको आसा म्हूण खबरो येतात. इसिसाच्या नांवान धमकीचे पत्र सचिवालयांत पावल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी ताका झेड सेक्युरिटी घेवंक सांगल्या. गोंय पुलिसांक VVIPचे वायरलेस कोडय बदलचे पडले. गोंय मुक्त जालें तेन्ना सावन 51 वर्सां जालीं हेच कोड चलताले. मात स्वता पर्रीकार सुरक्षा एजन्सीच्या वायरलेस कोडांचेर सिरियस दिसना. पळयात रिपोर्ट. म्हज्या फाटल्यान पुलीस आसा. हांव तांकां सांगीत आसता येवं नाका म्हऱ्यान, म्हाका गरज ना. तांकां भंय जाता फाल्यां जर तूं कितें जालें म्हाका जाल्यार तांची नोकरी वतली. आनी ते वायरलेसा वयल्यान सांगता पळय कोणाक कितें करपाचें आसत ताका पयलींच कळटा. गोवा 2 खंय वतलो तो. गोवा 2 म्हणजे चीफ मिनिस्टर, गोवा 1 म्हणजे गव्हर्नर, गोवा 3 म्हणजे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. जाका आयकपाचें आसता ताका सगळें खबर आसता. इस्लामिक स्टेटाच्या कितल्याशाच आकांतवाद्यांक देशभरातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान धरून भितर ओडवपाची सध्या NIA आनी दिल्ली ATSची मोहीम चल्ल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंय आनी हरिद्वार आकांतवाद्यांच्या लिस्टार आसा. ह्या फाटभुंयेर रक्षा मंत्री पर्रीकाराक झेड सेक्युरिटी घेवंक सांगल्या. तो सध्या कॉन्वॉय घेयनासतना भोंवता. गोंयच्या ATSन इसिसाच्या नांवान आयिल्ल्या पत्राची चवकशी सुरू केल्या. गोंय पुलिशेन वायरलेस कोडय बदलल्यात. गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच फावट VVIPचे वायरलेस कोड बदलल्यात. गोंयांत पर्रीकाराक दिल्ल्या सुरक्षेचेरूय प्रस्न उप्रासल्यात. पणजे पाट्यार पर्यटन भवनात हे रक्षा मंत्र्याचे ऑफिस. हे सुवाती सुरक्षा आनी दिल्लीतल्या रक्षा मंत्रालयाच्या ऑफिसाची सुरक्षा पळयल्यार गोंयांत कोणाकूय केन्ना येवन आजनेरी करपाक मेकळीक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा फॉरवर्ड नवो प्रादेशीक पक्ष गोंयच्या राजकारणात देंवलो. अध्यक्ष प्रभाकर तिंबले.
बीजेपी आड पक्ष खंय गोंयभर जागृताय मोहीम सुरू करतलो. बीजेपीक सत्तेवयल्यान देवंक कोणाकडेनय हात मेळवणी करपाची तयारी पक्षान दवरल्या. अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आनी रोहन खंवटे पक्षाक मार्गदर्शन करतले. प्रजासत्ताक दिसाच्या आदले दिसाचे मुर्तार नव्या पक्षाचे लॉन्चिंग जाले. पक्षाची मेंबर करपाची मोहीम 1 फेब्रुवारीसावन सुरू जातली. बीजेपी पावरा साकून हालोवपाक निखळावपाक आमी सगळे तरेची सॅक्रिफायसीस करपाक तयार आसात. आमी बरोबर काम करपाक तयार आसात. बट वी आर ओपन टू ऑल एक्सेप्ट द बीजेपी. आमचे गोवा फॉरवर्डाचे जे इश्यूज आमी फुडें व्हरतले जाल्यार जो आमचो एजेंडा आसा, थोडो आमचो एजेंडा आसा तो नॉन कॉम्प्रोमायझींग, नॉन नेगोशिएबल. थोडी गोश्टी जर थोड्या कडेन पटनात त्यो आमी कुशीन दवरून ताजेर डायलॉग करून थ्रू ए डेमोक्रेटीक प्रोसेस थोडी गोश्ट्यो कन्सेन्सस आनी थोडी गोश्टी पटना म्हणून आमी फाटीं रावपा नात. कोणा एलायन्स करपाक whether with politicians independent or whether with other political parties to oust BJP from power. MOI म्हणजे पळय प्रश्न पळय आसा, इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पार्टी. आतां आमची नजरे आयले ते प्रमाणे की युनेस्को थिंकिंग ऑल्सो हॅज चेंज्ड. UNESCO has come out with new reports on what is the language of a child and they have come out with the concept of primary languages. आमकां एक सायंटिफिक स्टँड घेवपा जाय. 3 इंडिपेंडंट आमदार जाणे आमकां सांगलां की दे वूड लायक टू बी विथ सच ए अल्टरनेटिव्ह. विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे आनीक नरेश सावळ. But they are not members of the, let me clear, they are not members of the Goa Forward. They have not joined Goa Forward, but they are sympathizing with Goa Forward. फॉरवर्ड आसा ते वेचणुके उपरांत बॅकवर्ड वतले म्हूण काँग्रेसीन तोमणो मारलो. So many parties have come and parties have gone. Right now, it is a season. Many parties have come, they have gone forward, and then they have gone backward. So these are also the examples. So in a democracy, there are more parties. It's actually the good sign of democracy. So we welcome. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या पंडित तुळशीदास बोरकाराक पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. 2016चे पद्म पुरस्कार सोमारा जाहीर जाले. 81 वर्साचो हार्मोनियम वादक तुळशीदास बोरकार मूळ बोरयेचो. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार धरून गोंय राज्याचो पुरस्कारय ताका मेळ्ळा. 10 पद्मविभूषण, 19 पद्मभूषण आनी 83 पद्मश्री पुरस्कार सोमारा जाहीर केले. मात गोंयचे एकाय पुलिसाक अंदू राष्ट्रपती मेडल ना. नांवां दिल्ल्या पुलिसाची फायल खंय दिल्ली 1.5 म्हयन्या उपरांत 23 तारखेर पावली. घेवया एक विराम.